आता एक जो मुद्दो असा की धेंडलो हे राखणे तेन्नाची जी पद्दत आशिल्ली ताचो थोडोसो विचार हातूंत येवंक जाय। पयली खबर म्हळ्यार अनेक गांवांनी गोंयच्या बऱ्याचशा गांवांनी कुळण अशी एक ठरावीक व्हडली जमीन तणा खातीर गोरवां खातीर राखीव आसताली। राखण्यांनी गोरवां जमा करपाची वाड्या वयली गांवांतली आनी ती थंय व्हरपाची आनी राखणे एकठांय बसताले। बसल्या नंतर थंय तांणी कितें करचें की एक अशें कितेंय तरी 4 गुंडे एकठांय करून अशी एक मुर्ती बी करपाची आनी खंयची तरी लांकडी कृष्णाची मुर्ती थंय दवरून रानांतलीं फुलां काडून तिची पुजा करपाची, थंय खेळ करपाचे, तरातरांचे खेळटाले। हें सगळें राखणे करताले। धेंडलो हो हातूंतल्यान आयला। आतां जालें कितें की ती मुर्ती पाडवे दिसा एका घुमटेंत बसोवन धेंडल्यो रे धेंडल्या पाशेंडल्यो आमचो धेंडलो गेलो वांगडी केळ्याच्यो साली खावन पोट रगडी अशे तरेचें 1-2च गाणीं आसात अशीं। ही गाणीं म्हणत ते भेंड हालोवन नाचताले। एक गोष्ट लक्षांत दवरूंक जाय की आमच्या संस्कृतींत आशिल्ल्यो फुगड्यो किंवा अन्य खंयच्याच प्रकारांत भेंड हालोवन नाचप ना, जे फक्त धेंडल्यात आसा। कारण तो कृष्णाशी संबंधीत असो उत्सव आसा। धेंडलो हाचो शब्दच अर्थच सहकारी अशा तरेचो आसा।